ईव्ही सबसिडीक अर्ज केल्ल्या एकल्याकय आतां मेरेन दमडी ना। सबसिडी दितलो जाल्यार सरकाराक जाय 12 कोटी। सबसिडी बंद केले उपरांत ईव्हीचो खप पडलो खासारेको। कॉमन सिव्हिल कोड बीजेपीच्या जाहीरनाम्यांनी हिमाचलांत यूसीसीचें उतर। वक्फ बोर्डाच्या प्रॉपर्टीचो सर्वे मोदी म्हणटा उमेदवार पळोवपाची गरज ना, कमळाक मारात आशीर्वाद पावलो। विधानसभा वेंचणुकेंत एसटी आरक्षणा विशीं राष्ट्रपती कडेन उलयलां। फुडल्या 2 वर्सांत 2027चे विधानसभा वेंचणुके मेरेन विशय सुटपाची खात्री सभापती तवडकार उलयलो। सरकार स्टार्टअप आणि आयटी पॉलिसी सकल 10 लाखांचो सीड फंड दिता। तरणाट्यांनी लाव घेवचो मुख्यमंत्र्याचो उलो। क्षत्रिय मराठाच्या गुणिस्त विद्यार्थ्यांचो भोवमान। अयोध्येतले श्रीराम मंदिर निर्माणाक गोकर्ण पर्तगाळ जीवोत्तम मठाची 1,08,77,000 देणगी। श्रीरामाचे दिग्विजय रथयात्रेक गोंयांत मोठो उत्साह दबाज्यान येवकार। सांग्यार आयआयटीक मळकर्णे ग्रामसभेत खर विरोध। पंचायत वाठारांतली जमीन आयआयटीक दिवपाची ना म्हणून ग्रामसभेचो थाराव। खुबशे फुडारी वेंचणूक जाय मेरेन बहुजन समाजाचे जिखले उपरांत सरकारी जीएमसीत पीजीक बहुजनाक आरक्षण ना म्हणून आझाद मैदानार सरकाराचो निषेध। झिम्बाब्वेक हरोवन भारत टेबल टॉपर। 10 नोव्हेंबराक इंग्लंडा आड सेमीफायनल। पयली सेमीफायनल 9 नोव्हेंबराक न्यूझीलंड आड पाकिस्तान।